प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 9वा विसवण वोड 32 ते 38 पर्यंत 32 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ते वसना फुडें अवचित देंवचार बसलेले एका मोन्याक ताचे सोडशीन घेवन आयली आनी देंवचार काडटोच मोनो उलयलो. लोकांक अजाप जावन बुडले. इस्रायलान असलें केन्नाच कोणेच देखूंक ना. पूण फारिझीय म्हणूंक लागले, हो मनीस देंवचारांच्या प्रधाना उदेशी देंवचार काडटा. जेजू पोरजेचे चुरचुरे दवरता. तेन्ना लोकां मदली सगली पिडा रोग बरो करीत, राजाची बरी खबर परगटीत आनी ताच्या देवस्थानांनी शिकोण दित जेजू सगल्या नगरा गांवांनी गेलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी पडोवन त्यो गवळी नासलेल्या मेंढरां पोरी त्यो दोगदोवताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो देखून तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. तेन्ना ताणें आपले शिसांक बुडले. पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेचे दोनया लागीं आपले लुणे मोडले वावराडी धाड म्हूण मागात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत दोन वस्तू घडटात. एक जेजू एका मोन्याक बरो कोत्ता, पूण जेन्ना त्या मोन्याक तो बरो कोत्ता लोक देवाक आर्गां आनी वाखाण दिता आनी देवाक मोहिमा दिता. पूण फारिझ्यो जे आसले थंयसर, जे जेजूचेर आड आसले, ते म्हणटात हो मनीस देंवचाराच्या पदवेन ते सगळे देंवचार काडटा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कितें कोत्तालो पळय, कोणी कोत्तालो, मिलाग्री कोत्तालो, देंवचार काडटालो, तो फकत देवाचे पदवेन कोत्तालो, कित्याक तो देव आसलो, तो देवाचो पूत आसलो. पूण कितें घडटा, जो लोक ताजेर आड आसला, जो लोक तांकां कसलोच भावार्थ नासलो, ते फकत धन कोत्ताले, तांकां भावार्थ नासलो. आनी हे जे फारिझ्यो आसले फकत धन कोत्ताले, हे मागणे कोत्ताले, ते पयशे दिताले, ते भिकाऱ्यांक पयशे दिताले, जे करूंक जाय आसलें देवस्थान ते सगळें कोत्ताले, पूण तांकां कसलोच भावार्थ नासलो, कित्याक ते फकत धन कोत्ताले. आनी जेन्ना जेजू ह्या देवाच्या राजाची परगंडी कोत्तालो, तो खरेंच लोकांक शिकोण दितालो आनी त्यो सगल्यो मिलाग्री कोत्तालो, हे जे फारिझ्यो आसले हे जेजूचेर आड वेतात, जेजूक नाकारतात आनी जेजूचे वायट उलयतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू लोकांक सगल्या लोकांक पळयता ताका चुचरे दिसता, कित्याक तो जाणो की ते सगळे मेंढरे भाशेन तांकां गोडी ना आनी तो तांकां शिकोण दिता. आनी तेजे उपरांत तो कितें करता, तो आपल्या शिसांक म्हणटा, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळेक वावराडी धाड म्हूण तुमी मागात. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? दोनयाच पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे आनी पिकेच्या दोनया लागीं आमी मागणे करूंक जाय. हो पिकेचो धोनी कोण जावन आसा? पिकेचो धोनी जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो, देव पळयतालो की संवसारान जो लोक आसलो तो पातकां वरवीं इफेर्नान वचपाचो आसलो, कित्याक तांकां कसलीच सोरवण नासली. आनी देखून सर्गीच्या बापान प्रवादी धाडले, पाद्री धाडले, लोकांक शिकोण दिवपाक, लोकांक तयार करपाक जेजू येवपाच्या त्या दिसा पासून. आनी लोक पोरजेचो पिणकेचो लोक जो जल्मतालो ताका ही शिकोण दिवन देव आपले भाशेन तो तयारी करतालो जेजू पासत. पूण कितें घडटा, लोक प्रवाद्यांक मारता, जेजूक पासून खुर्साद धाडटा आनी जेजू जेन्ना खुर्साद मोडटा तो पोंदोन जेवन जाता, तो बाऱ्या शिसांक सांगता, वसात म्हणटा, सगळ्या संवसारान वसात आनी बरी खबर दियात की हांव ताचे पासत मेलो म्हणून, हांव ताचे पासत तांकां सरवण दिवपाक हांव आतां
ताचे पासून मरण पुनोत जेवन जाला आनी हे 12 वेतात आख्या संवसारान आनी देवाचे उतर परगट करतात आनी देखून भाव भयणीनो आयज आमकां ही बरी खबर जेजूची मेळ्ळ्या कित्याक आमी आतां जेजूचे पाटलावदार जाले पूण जेजूचे पाटलावदार जाल्यार इतलेंच बरें आमकां आमकां जाय गरज भायर वचपाक ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक कित्याक ह्या संवसारान इतलो वजारांनी लोक आसा जे तांकां जेजूची खबर ना तांकां ते जेजू ह्या संवसारान येयलो तांचे पासून मेलो तांकां पुनर्जन जालो तांकां सुरवण दिल्या म्हणून कोण कितलो लोक ह्या संवसारान वजारान लोक नको पूण आमी जी जाणून ती बरी खबर गरज आमकां भायर वचपाक दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आनी भाव भयणीनो आमी केन्ना ती बरी खबर दितले जेन्ना आमकांच ही बरी खबर आमकां मेवल्या कित्याक आमकां बरी खबर मेळोंक ना आमी खरेंच आमची सरवण जावंक ना जाल्यार आमी आमच्या मनान आमच्या काळजान आमकां ही सुटका मेळोंक ना जाल्यार आमी कितें करतले आमी फकत धर्म करतले आमी आमचेच पळयतले आमी जें करूंक जाय सुमानाच्या सुमाना आमचे मागणे करूंक जाय आमच्या फॅमिलीन तेच करतले आमी पूण ही बरी खबर जी दिवंक जाय आमकां सगळ्यांक ही आमी केन्नाच करचे ना केन्ना आमी करतले जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा आमकां सुटका मेळल्या आनी खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या आनी तेन्ना आमी बरी खबर दिवपाक आमी भावतले आयज भाव भयणीनो जेजू म्हणटा दोनया लागीं पिकेच्या दोनया लागीं तुमी मागणे करात की तो वावराडी धाडटलो आनी आमी जावन आसा ते वावराडी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी वावराडी आमच्या फॅमिलीन जावचे ना आमी वावराडी आमच्या शेजाऱ्या कडेन जावचे ना कित्याक तो म्हणटलो तो कोण आमकां सांगपाक पूण आमी जातले वावराडी दुसऱ्या जाग्यांनी आनी दुसऱ्या जाग्यांनी जो लोक आसा जो जेजू भावार्थी आसा तो आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातेर तो वावराडी जातलो कित्याक तो आमकां येवन देवाची शिकवण दितलो आयज भाव भयणीनो आमी वावराडी पासून हे मागणे करुया की ही बरी खबर जेजूची आख्या संवसारान गाजतली लोकांक कळटलें की एक सुरवणदार जेजू म्हणून ह्या संवसारान येयलो म्हणून आनी ताणें आमचे पासून सुरवणे पासून तो आमच्या पासून कुर्सार मेलो पुनर्जन जालो आतां बापाच्या उजव्याक बसला आमचे पासून तो आतां मागणे करता आनी जेन्ना आमी ही बरी खबर दिता तांकां आमी जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता तांकां ही बरी खबर दिता आनी आतां तांकां सगळें बरें फावो जाता आयज आमी वावरुया ही बरी खबर सगळ्या कडेन पावपाक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो आमच्या सर्वंडार जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा